विषय म्हणतात एसटी रिझर्वेशनाचे हा पळय एसटी रिझर्वेशन खूपशी चर्चा चालू आसा. सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाऊ शकता असे विचार एसटी रिझर्वेशन जावपाकूच जाय. हय तेजेर तुजी से कितें? 2-3 विशय एसटी रिझर्वेशन जावपाकूच जाय म्हाकाय दिसता. दुसरें धनगर समाजाचे एसटी रिझर्वेशनाचो जो डिमांड आहा तोय फुलफील जावपाक जाय दिसता म्हाका. पूण प्रयत्न जर आतांच थोडे लोक प्रयत्न कशे करता, इलेक्शन लागीं येयलां, आपली टिकेट गेली जाल्यार म्हणून एसटी रिझर्वेशन जाय अशें न्ही. प्रयत्न फाटले 5 वर्सां आनी हांव पयले प्रयत्न करताले. आमचो माननीय मंत्री रमेश तवडकर हांणी प्रयत्न केला, गोविंद गवडे हांणी प्रयत्न केला, हांव पयल्या दोळे मुखार. पूण अकस्मात आतां इलेक्शन लागीं येयलें, आपली टिकेट जर गेली म्हणून आपूण एसटीचो लिडर अशें म्हणप हें चुकीचें. अशें आसपाक येना. आमच्या एसटी लोकांक रिझर्वेशन मेळपाकूच जाय, पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेळपाकूच जाय. आनी जो पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे हांवें पयला रिप्रेझेंटेशन पार्टीन सदांच दिलां. रिझर्वेशन नासतना सुद्दां 3-4 आमदार बीजेपीचे एसटी कम्युनिटींतलेच आसताले. पक्ष म्हणून सदांच हेका सपोर्ट आसा. पूण आतां हो लास्ट मुमेंट सगळ्यांक एक कडेन केलें, आपल्यान सगळ्यांनी एक कडेन केलें अशें म्हणून जर विशय जर आपूण करता जाल्यार तो हो टायम न्ही. हें 2 वर्सां पयलीं करपाक जाय आशिल्लें. ह्या लास्ट टायमार बेश्टोच विशय ताणून धरलो म्हणून टॅक्निकल गोश्टी आसतात त्यो थोड्यो, प्रोसिजरूच तसो आसता. जावपाक जायच म्हाकाय दिसता ह्या इलेक्शनाक 27 जावपाक जाय. पूण बेश्टोच प्रयत्न केल्ल्या भशेन थोडे दाखयता. आतां हांवें आमचो मंत्री आमचे रमेश भाई तवडकर आशिल्ले किंवा गोविंद गवडे आशिल्ले, तेंच्यान प्रयत्न करता आसतना पयलें हांवें. म्हाका आनी बाकीच्याले केन्ना कोणाले दिसूना. असं कोण लिडर येऊन आता काम करपाक स्टार्ट केलं किंवा रिझर्वेशन आय एम लिव्हिंग इट टू युअर विजडम की कोण अकस्मात आतांच एसटी रिझर्वेशनाच्या मिटिंगाक वचपाक लागल्या पळय तुमी पळोवन आतां ठरपाचें. तुमचो पार्टीचो मेंबर आणि मिनिस्टर हांव हे एसटी कम्युनिटी म्हणून उलयतां. तांकां रिप्रेझेंटेशन मेळपाक जाय हें म्हाजें मत. पॉलिटिकल रिझर्वेशन हें मेळपाकूच जाय हें म्हाजें मत. आनी 27 मेळपाक जाय अशे प्रयत्न करपाक जाय आशिल्ले. पूण ते प्रयत्न थोड्यांनी आत्ताच सुरू केल्या. ते इतले लेट कित्याक सुरू केल्या हो प्रश्न. काही बाकीचे आशिल्ले ते पयलींच्यान करताले, पूण तो आतां जसो आपूण संघटीत केलां, आपण सगळ्यांक संघटीत करून एक कडेन हाडलां अशें म्हणून जें सांगता पळय न्ही, हें 2 वर्सां पयलीं करपाक जाय आशिल्लें. तशें जर केल्लें जाल्यार येन्ना म्हटल्यार जातलें आशिल्लें. खरेंच जर करपाचें आशिल्लें जाल्यार तेन्ना जातलें आशिल्लें. की सगळे आपण एकटे हाडिल्ले एसटी लिडर हे 2 वर्सां पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं हाडपाक जाय आशिल्लें. आपल्याले पॉलिटिकल करियर इनसेक्युरिटी जर दिसता म्हणून ते कार्ड जर उपयोग करता जाल्यार ते बरोबर न्ही. रिझर्वेशन हें इरिस्पेक्टीव ऑफ आपल्याक पॉलिटिकल थंय स्थान आसतलें काय ना हे विचार करनासतना एसटी कम्युनिटीक रिझर्वेशन मेळपाकूच जाय म्हाका तशें दिसता. म्हाका थंय म्हाजो मतदारसंघ रिझर्वेशन जर जाता म्हाका चलता अशें विचार करून जर रिझर्वेशन मागलें न्ही जाल्यार तें जेन्युइन रिझर्वेशन न्ही. फक्त आपले पॉलिटिकल करियर सोंपता म्हणून एसटी सगळे आमी एकीकडे रावपाक जाय अशें म्हणप हें बरोबर न्ही. सनेश गांवकर करता म्हणटा तुमी तें आमी तुका सांगलें न्ही, तुमचे विजडमाचेर सोडटा हांव. तसो विचार करा तुमी. हांव जेन्युइन एसटी लिडर पयल्या. बाकीचे आमचो प्रकाश वेळीप पयला किंवा आमचे रमेश भाई तवडकर पयल्या, गोविंद गवडे यांच्यान सगळ्यांनी प्रयत्न आपले पर्यंत केले. नाव घेऊन आपण फाटल्या दिसांनी आता तशें आनी खूब नांव घेनाशिल्ले आसा आमी. तुमी गणेश गांवकरांना सगळे एकटे हाडिल्ले फाटल्या दिसांनी मिटींग जाल्ल्यो तवडकराच्यो, गोविंद गावडेच्यो, तेज्यो. आतां आपलो विवेक यूज करपाचो तुमी आनी ठरोवपाचें की कोणें आतां लास्ट मुमेंटूच प्रयत्न सुरू केला.